स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। दीन दीन परी मनास वाटे दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मंडळी ऐकले गॅस चालूच रे पण मंडळी पैरीची दत्त जयंती झाली आणि त्या दत्त जयंती दत्तावतार गुरुराय आम्हाला दत्तराज माऊली ग माय माझी दत्तराज माऊली मम अपराधा मम अपराधा ये उचलित पाहुली ग माय माझी मम अपराधा
चट चट पायी पादुका, पायी पादुका वाजती चट चट, पायी पादुका वाजती चट चट, भक्तावरी धावली ग माय माझी दत्तराज माऊली. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. श्रोते हो, दत्त जयंती निमित्ताने दत्तगुरूक आवाहन करून त्यामगल आद्य गुरु शिवागल अंश, विष्णुगल अंश, आगल ब्रह्मदेवाल अंश सगळे ॲक्ट जाऊन दत्तगुरू झाले ती आमचे खातीर गुरुतत्व सगळीकडे संचार करतं असं सगळं पृथ्वीभर व्यापून उरल्या ते गुरुतत्व. आणि आम्ही तांगल ब्रीद केले स्मर्तृगामी स्वभक्तानाम उद्धरता भवसंकटा. तांगल स्मरण करची भितरी ते स्मर्तृगामी असतात, आमगल मुखार येऊन राबतात, प्रत्यक्ष जातात आणि आमकां मदत करतात. पण त्या सगळीकडेच अशी नीती आमगल अगदी लागीं हें तत्वच असता, गुरुतत्वच असता. आमगल मस्त पंता मदत करतले भयणी भाऊ बामूण म्हणे चेडू म्हणे खंय खंय दूर असता ती, जाल्यार सगळ्यांत लागीं असता तें गुरुतत्व. तेमी ताज उडास केल्लो गुरु दत्ता गेलो ती स्मर्तृगामी स्वभक्तानाम उद्धरता भवसंकटा. देवा यो रे देवा म्हाका कोणें ना ती म्हळकी ताबडतोब तो येवन राबता आणि उपकार करना, उलट समजावन सांगून. म्हळ्यार तांकां गुरु दत्तागल एक विशेषता असं म्हळ्यार ते स्वता शिष्य जावन आपणा शिष्याक शिकयता ती शिष्य कशें जावचें. तर तांणी कल केल्या कशी सोदून काडचें त्या दृश्टीने आमी आयचो मनोबोधाचो म्हळ्यार हाजे कले मना श्लोक घेवया त्या दृश्टीन कल सांगलें पळोवया. जगी पाहता साचते काय आहे, अति आदरे सत्य शोधून पाहे, पुढे पाहता पाहता देव जोडे, भ्रमे भ्रांती अज्ञान हे सर्व मोडे. म्हळ्यार जगातूं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सगळें म्हणटा ती जालें तर की इवन दृश्य जगतान सुद्दां भ्रम जाता मनुष्याक. म्हळ्यार दिसता तसं नसतं म्हणून जग फसतं म्हणटात. तशी आमकां कल्ल दिसता न्ही दोळ्यांक तें केन्नाय खर आसताची म्हूण सांगूं जायना. मुखार मुखारी दाखोवचे दांत विंगड खावचे दांत विंगड असतात मस्त जाणां गेले आतां कलियुगांत तरी आमी कशी तें शिकका तांतूल मर्म शिकका हें कशी प्रत्येक वेळेला थावन कल्लेपण शिकचें हें गुरु दत्त शिकयतात. ते स्वता तांणी 24 गुरु केले तर फक्त 24च गुरु तांणी सांगले जाल्यार तांणी सृश्टींत प्रती एकाक आपणाक गुरु केलो. गुरु केलो म्हळ्यार तांणी मुख्य कल शिकयले आमकां की टिपच्याक शिकयले. इथे म्हळ्यार तांगेलो हो इतलो व्हड उपकार आसा आमचेर टिपचे कशी. आमगेल मन हें ब्लॉटिंग पेपर शें आसा. तो ब्लॉटिंग पेपर घेवन हांव शाई कशी टिपता ती, तेल कशी टिपता ती, उद्दां कशी टिपता ती, तशी कोणागल हांव तूं बरें मर्म बरें घे पॉझिटीव थॉट्स आसा ती, बरे गूण आसा ती, बरे कल आसा ती, बरबरेची हें आसा की आमी घे गूण आसा ती तसले टिपका ती. पण आमकां चुकून कल जाता लक्ष आतां एखाद्यान तूं वायट गूण आसतात बा ताज्यान कल टिपचे सारकें स म्हण. तरी दत्तगुरू सांगता ती थोडे गूण ग्राह्य आसता ती म्हळ्यार ग्रहण करचे खातीर आसता ती, थोडे त्यागार्थ टिपका ती म्हळ्यार काण घेवचें आनी उडोवचें काण घेवचें उडोवचें तशी. हे तरी वायट दुर्गुणी जे मनुष्य असतात न्ही ते आमकां कल शिकयतात. तांगेले वायट गुणांतल्यान आमी कशें शिकचें, आमी कशी जावं नये हे ते वागून आमकां शिकयतात. तावळी हांगा समर्थ सांगता ती जगी सत्य पाहता साचते काय आहे, अति आदरे सत्य शोधून पाहे. कळ्ळें, सोदून पळयल्यार मात्र मेळटा. ताजे खातीर खरें सत्य कल्लें हाजी कस लावंका म्हणटात. म्हळ्यार कस म्हळ्यार कळ्ळें क दोन सूर जावचे प्रश्न विचारचे हें कल चल्ल्या.
कोण करता असं ते कल खातीर करता असं सगळें म्हळ्यार हांव कल्ले म्हळ्यार आतां हांव सुद्दें हांव आतां कल करता असं हें कल्ल्याक करता असं म्हाका ताजो कल्ल लाभ जावंच असं तो लाभ आध्यात्मिक असकी ताका पूरक असकी मग प्रोग्रेसाक स्पिरिच्युअल प्रोग्रेसाक की नुस्त्यांची सुखासीन आलशी जावन पडचो सांगो जाने हांव खंय कर्मकांडान गुंतस की विदावट एनी एक्सपेक्टेशन कसले अपेक्षा करनासतना बरे कार्याक हांव लागलां हें कच कस हें आत्त हांव करतस तें बरोबर आसलें हें पळोवंक म्हळ्यार आमकां सत्य कल्लें तें कळटा आता दुसरे सत्य कळते साच जनी पाहता साच ते काय आहे साच म्हळ्यार खले ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या म्हणटात म्हळ्यार सार आनी असार आमकां दोनी दिस आसत दृश्यय दिसता आनी दृश्या म्हाका शिकल की आस हें कळटा आतां मंडळी आमकां मन दिसना जाल्यार मन असें आमकां कळटा न्ही कळ्ळें म्हळ्यार तें अनुभवा येता पण आमकां मन अनुभवा येना केन्ना मनाचेर जे उमटता ताच जो अनुभव येता ते अनुभव मनाचेर जातात पण प्रत्यक्ष मन आमी अनुभवंका जाल्यार आमगेलें मन निर्विचार जावंका तो मन सुद्दां अनुभवाक येता मन अनुभवा येता आनी इतली शांत प्रसन्न दिसता मनाच अनुभव आयल्यार आमी सगळ्यांचेर मनान आमगेल मनान तांगेल मनाचेर प्रेम करता आमी निकल करता ती आमगेल देहान आमी तांगेल देहाचेर प्रेम करता मनाच कोणाकय कले पड न्ही तेमी ती कल जाता की कोणाचेर प्रेम करता तिवे मार खाता तेणी करतली मार खातात तशी जावं नये तेमी ते कल सांगता ती जगी पाहता साच ते काय सत्य कल्ले सार म्हळ्यार कल्लें हें कळें उत्पन्न जालें हांवें की पयलीं धोर नाशिल्लो अनादिकाल धोर न्हू तर अनादिकाल धोर न्हू माय सुद्दां नाशिल्ली मायाय उत्पन्न जाल्या पण तिगल स्पेशल कल्लें की ती परब्रह्मांतून आयल्या खरें म्हळ्यार आमी सुद्दां परब्रह्मांतूनच आयले आमगेलो जीव भाव तो शिव भाव आस तो आत्म आस तो आवसूल येथान जुगळ्ळा ते परब्रह्मांतून तर माया स्वेच्छेने म्हळ्यार परब्रह्मान सांगून तांगेल आज्ञे प्रमाण ती आयल्या कल्ल्याक तर आमचे असले जिवांक परब्रह्मांत हाण सोडचे खातीर आमकां हाता बोटा धोर न्हू आमकां श्रेयस मेळोवन दिवचे खातीर ती माय आयल्या तिच्यान भरपूर गुण आसत पण तशीच ती चलाक आस म्हळ्यार वाटेल तांकां ती मदत करना तिगल मदत घेवंका तेमी ती तिगल मदत घेवन आमगेलो देह ही एक माय आस तेमी आमी पळयतना आमकां ब्रेन दिल्या देवाने बुद्धी दिल्या पळय की न्ही मन दिल्या मेंदू दिला बुद्धी दिल्या आनी तरीकय आनीक एडिशनल आमकां साच पळोवंक खरें कल्लें म्हण पळोवंका जाल्यार धृती आसता स्वाम्यानी पयलीं सांगलें धृती म्हळ्यार कल्लें मन म्हळ्यार कल्लें संकल्प विकल्पाचे एक हें कल्लें पोटली संकल्प एकूण कल्लें बरें कल्पना आनी वायट कल्पना हाजी एक पोटली सगळे कल्पनाची तेमी खंयचेय खर आसना कल्पनेंतलें जग हें मिथ्याचें आसता केन्नाय त्या हांगां कल्पनेन न्हू ते ब्रेनाक पेटोवन त्यो कल्पना ते कशें करून ताजेर विचार कोरून विचार विनिमय करून बुद्धी आमगेली जी आसा ती निर्णय घेता तर निर्णय घेतना आमगेलें जर साधन समज चल्ल्या तरी आमगेलें ध्येय निश्चित जावंक आमकां खंय वच्चें आसा तें धृती म्हळ्यार कल्लें निश्चयात्मक बुद्धी निश्चितपणे आमकां कल्ल मेळोवच्या कल्ल विकत घेवच्या भायर सरलें नाल्यार एक तो जोक आशिल्लो एकली म्हणाली बामणाक एक बायल म्हणाली चल तुगेले आतां थंडी पळय मस्त तुजे खातीर बरें स्वेटर घेवया म्हणून आनी दोग जाणां वचूली शॉपिंग कर केलें आनी येतना बामणाल हातान पिशव्यो जाल्यार स्वेटर सोड न्हू बाकी सगळें हाडलेलें अयो त्या दुकानांत बरें स्वेटर नाशिल्लें न्ही पांय वचून स्वेटर हाडया म्हणून आनी तिन्ने व्हेल्लेले पयशे पुरे स्वेटर हाडनासतना तिगल कल की ड्रेसीस लेगीन आशिल्लेंची परत घेवन आयली म्हळ्यार अशी जाता तरी आमी करूं एक वता ती करतात विंगडची तशी ना पण आमगेल्या ध्येया पासून आमी ढळ न्ही आमी कल्ल करूं भायर सरले
ती धृती का निश्चयात्मक बुद्धी का म्हळ्यार त्या प्रमाणे ती धृती गाईड करता कोणाक बुद्धीकय गाईड करता आणि मनाकय गाईड करता. मेंदू म्हळ्यार ताका कले ते जड पार्ट बुद्धी आणि माइंडच ताका ऑपरेटर आसना. आमी कशी फीड केली तशी इनपूट आणि आउटपूट आसता ब्रेनातून. ते स्वतंत्र विचार करना. इनपूट आमी घालेल प्रमाण ताजे आउटपूट येता. आमी कशें चलयल तशें तें ब्रेन चलता तशेंच. पण ताका समची हांतू दवरका तर ते जगी पाहता साच ते काय आहे, खंयची सार आस खंयची असार आस हे सहज सोदूं जात न्हय. खंयच्याक उत्पत्ती आस देह उत्पन्न जाता. उत्पन्न जात मात्र न्ही, उत्पत्ती स्थिती आणि लय. स्थिती म्हळ्यार कळ्ळें स्थित्यंतर परिस्थिती एक ठराविक वेळार ताजी स्थिती ती कायम स्थिती बदलत वता तांकां स्थित्यंतर जात वता ती. फॉर एग्जाम्पल आमगेल शरीराची सान आसतना कशी आशिल्ली 42 किलो वयर मगल यंग आसतना लग्ना वेळार सुद्दां 42 किलो वयर मगल वजन वचनाशिल्लें. आतां कशें जावन पळय. आतां हें परमनंट चेंज. कितलेय कमी केलें म्हणटर की पयलेच्या वरी जायना. पयलेच्या वरी जायना जाल्यार तांतून देवागेल करणी खंय आस. तांकां आमी बरें सोदूं पळोवंका. जगी पाहता साच ते काय आहे. इतलें वजन वाडलें मग जाल्यार खंयची ते स्किन पिंद न्ही नाल्यार एखादी पिशवींत आमी धर नातिली तितली भाजी घालता वचूल्यार शेवटी ताजें बेल्ट पुणी तुटता जड जावन किंवा ते पिंदून पुणी वता किंवा कले तरी जाता. पण आमगेल तशें न्ही. देवागेल हे कसले चमत्कार पळया ती खंय शिवयल ना ती बॉडी. जाल्यार आमगेल कशी मास हें तें वाडटा तशी आमगेल स्किन ताजें आवरण सुद्दां वाडत वता गोमटेंची. तरीके म्हळ्यार तांतूं बदल जाता. आतां हें गोमटें आस ही माय आस ताजो उपयोग करून घेवंका आमी मायेचो उपयोग करून घेवंका. ताजे खातीर माय आयल्या जाल्यार ताजो केन्नाय ना केन्नाय पूण लय जावंच आसा हें लक्षांत दवरका. म्हळ्यार हें साच न्ही, हें कायमचें सत्य न्ही. सद्या सत्य दिसता आमकां ताजो उपयोग करून घेवंचो जाता. पंच ज्ञानेंद्रियांक दिसता फील जाता. कले खावची वस्तू असल्यार खावन पळोवनच्याक कळटा जाता. टच करूं जाता. दोळ्यांक दिसता कान्ना आयकता. अशी सगळें हें नाकाक परमळ येता ती सगळें हें जेन्ना जाता. आतां हें शिक्का ती म्हण अति आदर हे सत्य शोधून पळय हें कल्लेस आमी सान्न चेडवां वर जावंका. सान्न चेडवांक सांगका लागना तुमी अनुभव घेयात. आमकां दिसता सादी सादी कळणी पळया ती कल करता ती तांकां हातान कले एक खेळणी कल्ले मेळबा पयलीं ती कल करतात अगदी सांचे पाळल्यांतले पयलीं तोंडाक घालून घेता. तोंडाक घालून घेतल्यार कले खातीर घालता ते कले कळना पण तोंडाक घालून घेतल्यार त्या कल्ली चव कल्ले कल्ले आसता म्हण कळटा. हातान दोन अशें पळयता अशी शिकोवन कडे हालोवन पळयता ताजे कले आवाज येता करता तोंडान घालता आनी कड्डेरी ते सम आवाज येता की ना पळोवनच्या कान उडोवन चडटा. उडयल्यार ते फुट्ट की कल्ल की ही इज नॉट बॉदर. जाल्यार सांगची कल मंडळी हे सान चेडवां निरागस जे असतात न्ही तांकां निरागस खंय दिसून येता. दे हॅव गॉट फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन. आमी कल करता ती लोकांक सांगिल्ले लोकांनी अशी रे ती अशी आस ती तशी आस म्हणून मस्त पण तांकां कोण कोण सांगता ह्यो तिवे बरी कुसली जाल्यार मस्त पण तांगेलो अनुभव विंगडू आसता. दे आर सो हेल्पिंग सम पीपल. लोक ती कुसडी म्हणटात कल्ल्या कुसडी म्हणटात म्हणून कळना. तेन्ना आमी सत्य कल्लस हें आमी साधक असलेली आमी साधन करचें असलेली प्रत्येकान तूं दत्तगुरून केल्ले वारी बरे गूण सोदूं पळोवंका आनी ते टिपका ती टिपची कशी. हें दत्तगुरून 24 गुरू करून सांगले. पृथ्वी गुरू केलो ताणें चंद्राक गुरू केलो सुर्याक गुरू केलो म्हणजे नेचर सगळें उदकाक गुरू केलो वाऱ्याक गुरू केलो कबुतरांक गुरू केलो. नंतर एक बायल मनुशी पयर स्वाम्यान सांगलें तें जाल्यार भोव गमटें तांणी ती काणी सांगली तुमी आयकल्या आसतली. परत रिपीट करुया कल्या म्हळ्यार रिपीट केल्यार घासून घासून न्ही समज माथ्यान बसता तशें जाता. तरी एक सान गांव
तांतू एक माच घर म्हणटात न्ही तशी एक हॉल आणि किचन. तरी तिघा सोयरीक हे उतर करूक कोणके आयल्यात हाजे लोक चल्ल्या घरचे लोक येऊन बसल्यात. म्हळ्यार लग्न ठरतं असं ठरलेल वारीची. तरी भायर कल्ल उतर चल्ल्या ती ती उत्सुकता नव्हे ऐकूनचेच. आणि भितर ही कलकी काम करतस हे कलकी काम करतस धाडावचे कुटचे अशी हें करचे हाताने. तर तिन्ने नववधू म्हळ्यार आता हें जर ती पळोवंक जेवचे आसत म्हणून मस्त कांकण घालेल. ते काचे कांकणे आशिल्ली सगळी कांकण काम करतना हे पळय अशी अशी हालतात. तळकल जाता आवाज येत की नाही हाजो कांकणा आवाज येता. त्यावेळ तें डिस्टर्ब जाता न्ही भायर. एक तर ती कसं आयकना तिका आयकूंच आसता भायर कल चल्ल्या म्हणून. आणि भायले लोकांक कळ नाही हांगा भितर कोण आसा म्हळ्यार तांचेर टेंशन येता. फ्री उलोवचें जायना भितर कोणके आयकत आसा म्हूण ती कल करता एक एक कांकण हगूर काण बाजूक दवरता. कड्डेरी एक कांकण व्हरता भंय ती कांडण करतस कांडण कांट आसता. तावळी ते हाचे कांकणा आवाजू येऊ नये म्हणून एक कांकण दवरता. आतां एक कांकण आसना पळय ते ताजो आवाज येना दुसरो ना न्ही. एक हातान टाळी वाजना म्हणटा ती जाल्यार एक हातान दोन बोटांनी अशी टिचकी वाजता. पण ताका दोन बोटां पुणी लागतात म्हळ्यार द्वैत लागता. तरी मात्र आवाज येता. हांव तूं मेसेज कळ टिपलो दत्तगुरूंनी. दत्तगुरू सांगतात हांतान हांव शिकलो की एकांतान तूं कसले नमुन्याच आवाज आसना म्हळ्यार आमी वी कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन अवर साधना. आमगेल्या मनात कल विचार आसता ती ते एकांतानपणान कले की आमी दुसरी कोणेय ना आमीच फक्त एकलीच आसता ती. नाल्यार आमगेल्या मनांत आमी जप म्हूण करूं बसता ती हजार विचार आसतात. ते तशें आसूं नये. तशें आसल्यार सच्चा अनुभव येना आमकां. भले देहाचो आसो मनाचो आसो खंयचेय अनुभव आसतले पण एकलीच आसल्यार समज सोदून काडूं जाता एकाग्र मनाने. सुये टोकाक एक वट्ट आसता तांथान दोरी वचका बरोबर. ते दोरी वचका जाल्यार कशी घालची. आमी ताका अशी तोंडान धरून ते हें करता ती तिरपिता ती बारीक करता ती तरी मात्र ते वता. ते स्प्लिट एंड आसल्यार त्या वट्ट्यांतन केन्नाय वचना सुयेन दोर घालूंक जायना. तशी एकाग्र मन दिवलेक दोन वाद्य घालतात युजली दोन वाद्य आसतात. पण त्यो दोन वाद्य सम एकाग्र जावंक ताका टोक येवंक पॉइंटेड जेन्ना जाता ती तावळ मात्र तें वात पेट्टा. नुस्तें तेल आस वात आस म्हणून उजो आस कांडी झरल्या जाल्यार लगेच तें पेट्टना. केन्ना तें पॉइंटेड जाता न्ही तशी एक अग्र अशी जेन्ना जाता तावळ सत्याची ट्यूब पेट्टा. जगी पाहता साचते काय आहे अति आदरे सत्य शोधून पाहे. तशी एकाग्र मन करून सार असार कल्लें हांव कल करूं भायर सरल्या. एक धृती मग निश्चयात्मक बुद्धी जावंका कळ्ळें न्हय. बुद्धी निश्चयात्मक जेन्ना जाता ताका स्वामी म्हणटा ताका धृती म्हणटा धृती. त्या धृती पासून आमी डळ नये तशी. तरी अति आदरे सत्य शोधून पाहे. त्या सत्याश म्हाका एकच हें घेवन वचूले. त्यांनी सांगिल्लें भूल भुलया जायनाशी. सद्गुरू खंय आसत की तांगेल चरणांक तांकां पयलीं शरण वचचें मनानेची. आनी थंय एक सूत बांदून दवरचो त्या धाग्याचो एक बॉल्सो घेवचो सुताचो गुंड म्हणटात न्ही उंड म्हणटा ती आमी हें करतात न्ही हार बीर करतात फुलाचे तशी. आनी ते सोडयतची फिरचे खंय जाय थंय फिरचे. फिन 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 न्हू भूल भुलया म्हळ्यार वचूंक खंय जाता येवच्याक मार्ग मेळना. तावळ तशी जर घेवन वचूल्यार आमी परत ते रीळ परत गुंडाळत हाडचें म्हळ्यार आमी बरोबर पयले जाग्यार येवन पावतात गुरू चरणांत येवन पावतात. आमी खंय वी डोंट गेट लॉस्ट. तर अशी जें आस तर तशी जर करता आयल्यार सत्य कल्लें तें आमकां समज कळटा. आनी जें सत्य दिसना आमकां दृश्य मात्र दिसता आनी तें मिथ्या आसत. सत्य दिसना अनुभव येना कल्लें ना जाल्यार मिथ्या कल्लें आसत तें कळटा निदान. आनी ताच जे हान तूं बैसून
आमगेल साधन करत रावचें आणि मना शुद्धीकरण करून घेवचें. म्हळ्यार करत जर वचुली आदराने, अत्यंत आदराने, हे सत्य होच परमेश्वर आसा, सत्याची सत्य सत. मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में. ते परमेश्वराचे, ते गुरूंचे विश्वास दवरका. मैं तो ते सासो की सास में. सास म्हळ्यार माय न्ही. एकली माय योगाचे क्लासीस चल्लेले, थंय माय आयकुनच्या बशील खंय. ती घरा भायर वता भितर वता, भायर वता भितर वता. कल्या तशें करता म्हूण विचार सुन्नेने. तिने सांग खंय तो पळय, तो इंस्ट्रक्टर सांगता तसं, सास अंदर लो सास बाहर चलो, सास अंदर लो सास बाहर डालो, अशी. तेमी आपण तशी करता. तशी सम आयकना जाल्यार आमकां सत्य कळना. सास म्हळ्यार कळ्ळें, तेवें तिका कळना म्हणून ती गला वस्त तशी जाली. जाल्यार आमी सत्य जर सोदून पळयल्यार खरो देव कोण, खरो देव कोण, देवत्व म्हळ्यार कळ्ळें. सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आमकां स्वामीजी कल करता ती त्या आत्मज्ञानी आसत. आमकां सगळे स्वामीजी आत्मज्ञानी, फुल्ल गुरु परंपरा मात्र नाही. खरे जे गुरु तत्व आसा त्याची साकार जावन आमचे खातीर येता. आता आमकां ताजो सम फायदो कशी घेवका तें कळना, हें आमगेलें दुर्भाग्य, दुर्दैव. जाल्यार समची सोदून काण कल प्रश्न विचारचे, कल्ल कळणेशी समची परत विचारून घेवचे. तद्विधी प्रणिपातेन सम सोदून काडचे. आणि तांणी सांगील साधना, प्रश्न विचारनासतना सांगील तशी साधन करची. आणि एक मनाने, अरे म्हाका कितले दिवसान ब्रह्म मेळटलें, म्हाका कितले दिवसान तूं आत्मज्ञान जातलें, अशें दरपण विचारचें ना. तुमगेल परिपक्वते मुखार न्हय. उर्वारुकमिव बंधनात मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्. त्र्यंबकम यजामहे सुगंधीम पुष्टिवर्धनम. तशी आमगे जीव आसता म्हणसरी त्या वाल्लीक तितले हडड भोपळे गांवांत रावतात. रुकमिव म्हळ्यार उर्वारुक म्हळ्यार ते भोपळ्यांचे हें फळ हडड लागता ती. तर ते कोणाला मात्यार कोण नाही म्हणून अशी जमिनीर ते वाल्ले लायतात आणि ताका ते हे आसतात ते पक्व जावन कोणे ते काडनात, कच्चे केन्नाय काडनात. आंबे पुणी वेळ मेळका म्हणून हें मस्त किंमत मेळका म्हणून कच्चे काडून सगळे कुसून वता ती. हें तशी न्ही, हें थंयच पिकत वता. पिकून 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 ताजे रंग बदलता, ताजे परमळ येता ती, ताजे फ्लेवर एकदम हो बरें. आणि दिसच्याकय बरें परमळ येता ती, खुशी जाता, आनंद जाता. आणि एक दिवस कल जाता हें सगळें दितन दितनाची ते देंटाक शिरकलेलें आसता न्ही, चिकटलेलें आसता झाडाक. झाड म्हळ्यार व्हड झाड न्ही तेमी ती ते जमिनीर आसता, ताजें वजन कलें ना. ते हाका वाल्लीक देंटाक लागील आसता. अत्यंत पक्व जायना पडे तो अशी देंट असलेली, देंटाक इतलो व्हड भोपळ लागला, अशी करून लुडकता, ते नुस्तें लुडकता. तशी मरण दी देवा आमकां. आमी जो पर्यंत जिवंत आसा ती तो पर्यंत उर्वारिक रुकमिव बंधनात मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्. आमकां सगळ्यांक आनंद वांटचे तितलें भाग्य दी. आम सगळ्यांक आमगेले परमळ, आमगेले जे आमगेले गूण, आमगेले कला आसा ती लोकांक, आमगेले जे हॅप्पीनेस आसा, आमगेले आनंद आसा, चार लोकांगेल हाजेर तोंडाचेर आमी हांस फुलया. जे कला आमचे आस लुट्टून व्हराती, लुट्टून व्हराती. आमी जिवंत आसतना लुट्टून व्हराती. आनी ते व्हरात म्हूण सांगका म्हणना, त्या भोपळो सांगना हांव आतां पिकता असं म्हणून. ताजे परमळाने कळता. फणस घरांत हाडून दवरला म्हणून कोणाक सांगका म्हणना. ते पिक्क फणसू ताजी परमळ आयली की खंय की थंय ताजी परमळ येतात आणि येता ती. तरी असले हे जे फळ आसा ती ते निसर्ग आमकां कल शिकयता की आमी तशी वजनदार जावो, कमी वजनात जावो. कोण की म्हणून बा तुका कितलें वजन वाडलें गो म्हणून. म्हळ्यार मरना पण चार लोकांक खांद्यारी वचचेच न्हय, कमी जावो जास्ती जावो कल करचें. तशी म्हळ्यार ताजो अर्थ कल आनी आनी वाडयता बसका म्हणना, पण ताजेरीच लक्ष दिता बसना. हांव म्हळ्यार फक्त देह न्हय, हांव कल खातीर आयला जन्माक. मना सत्य साच हे काय आहे, अति आदरे सत्य शोधून पाय. हांव कल खातीर जन्म घेतला, एक तर मगल उद्धार करचे खातीर,
ते मग धृती निश्चयात्मक बुद्धी मगली तो निर्णय घेतला हांवें की ह्या जन्मांतून हांव जाय आशिल्लें तें मेळयतलींच आनी कल्ल जाय म्हाका तरी श्रेयस जाय. श्रेयस म्हळ्यार कहलें की म्हाका आत्मज्ञान जाय. हांव कोण, हांव खंय थान आयली, हांव खंय वतस, हांव कल खातीर जन्म घेतला, हें सगळें कच कस कोण, खंय थान आयली, खंय वच्चेस, कल खातीर आयल्या, हें कच कस लावन आमी जर सोदून काडलें आनी तें अति आदर आमकां जर कळना तरी गुरूंक शरण वचका. तांकां कसली लाज ना. आमकां गोतना हें गुरूंक गोतस. आमी कितले आव हाडले म्हाका सगळें गोतस म्हणून तांकां गोतस की आमकां कसलें गोतना म्हणून. पण तें केन्नाय आमकां कमी लेखना ती कला म्हळ्यार ते आत्मज्ञानी कश्ट काण आत्मज्ञान जाल्ले आसतात आनी तांकां सगळ्यांत परमेश्वरूच दिसता. लास्ट टायम आमी तूं सांगिल्लें पयलीं परमेश्वरूच सगळें दिसता आनी तितलें आसून आमी धडपडटा ती हें करता ती सत्य सोदूंक पळयता ती मागीर तांकां पाप दिसता. आमी एक पाऊल मुखार घाल्यार तो दत्तगुरू आमचे खातीर चट चट पादूक वाजयताची पायी पादुका वाजती चट चट भक्तांवरी धावली काय धावन येता स्मर्तृगामी स्वभक्ताना आणि नाभी नाभी हो नादू घुमता अंतरांतू नाभी नाभी नादू घुमता अंतरांतू. तावळी तसले गुरूंक आमी निरोप दिवचो वे ना. निरोप दिवचो ना तांकां. तुमी हांगा बैसात म्हणून सांगता. तांगेल विसर्जन करना ती. गुरु दत्तागेल केन्नाय विसर्जन जायना आनी ती केन्नाय उबरलेली आसता मुर्ती. बहुतेक खंय खंय एक मुखी आसता, खंय 3 मुखी आसता. पण ताजो प्रत्यय जरूर येता आनी तो हृदयांत येता, आमगे चित्तांत येता. भायर दिसना, भायर कोणाकय सांगू जायना. पयर सांगिल्लें अनुभव हो प्रत्येकागेलो पर्सनल युनीक आसता. कितले सांगचो प्रयत्न केलो तरी तो सांगू जायना. पण आत्मज्ञान जाता म्हणसरी हे अनुभव मनाक येता ते आनी मन हे मायेच कक्षेंत येता जाल्ली ती मनाच उन्मन जाले शिवाय आमकां आत्मज्ञान जाल्लेलें आसना. जाल्यार हेवय स्टेशन एक 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 स्टेशन कशी गुरू गायड करता ती. पण ताचेर कल जाता हें करता वचुल्लें पुढे पाहता पाहता देव जोडे. तेमी भीन आसना कोणेय कले फसयता ती. हल्ली बुवा भाजी मस्त वाडल्या तावळी सत्य कहलें हें सोदून काडका कशी. एक आमगेर हांगा अमेरिकेन वचुलेली एक जादूगराक पयलें कळ्ळें तर तो कहलो की हातचेलाकी करतालो. तरी सांसान चेड वशील नील निखील म्हणून तातूंत तो सान नील सान येदोची तो ते हगूर वचून न्ही तो जादूगार कल करता तान पांयमुळार थंय बसलो आनी अशें करून पळयता ताका बरोबर कळ्ळें तें. तर ताणें तें सोदून कळ्ळें हें पळय हें म्हळ्यार सत्य कळ्ळें तें सोदून कळ्ळें. ही हातचेलाकी आसता. त्या हातचेलाकी दोळ्यान पळयत पळयता आमकां फसयता ती. तशें पळयत पळयता आमी फसतले आसत म्हणून ते फसयतात न्ही. तेमी आमी फसूं नये. तर सांगता ती मना जगी पाहता साचते काय आहे अति आदरे सत्य शोधून पाहे. तशी केल्यार सम डोळस जावन कच कस लावन कर्मकांडान शिरक नासतना गोमटें करून आमगेले एक धृती निश्चयात्मक बुद्धी की आमकां आनंद यात्रेन मुखार मुखार वच्चेस आनी आत्मज्ञान मेळोवचेस. ही आमगेली निश्चयात्मक बुद्धी निर्णय घेतला बुद्धीने आनी तशें केल्यार पळयत पळयत आमकां देव मेळटा. देव सगळ्यांत भरलेलो दिसता. तर आमकां जो पर्यंत त्या उर्वारुकमिव बंधना तशी त्या बंधनांतल्यान देवा आमकां सोडय त्या भोपळ्या वारी आनी तो पर्यंत तो भोपळो केन्नाय म्हाका सोडय सोडय म्हणना. जो पर्यंत जीव आसा जो पर्यंत तो पडना लुडकना तो पर्यंत तागेल परमळ दिता, तागेल आनंद दिता, तागेल खुशबू म्हणटा ती ताजो रंग दिता. फुल्लय तशीची नवते नंतर परी निरंतर गंधित झाली मातीक. फुलून येता फूल बोलले मी मरणावर हृदय तोलले. नवते नंतर परी निरंतर नवते नंतर परी निरंतर गंधित झाली माती. अशी पाखरे येती अशी पाखरे येती आणिक
स्मृती ठेवूनी जाती, 2 दिसांची रंगत संगत, 2 दिसांची नाती, अशी पाखरे येती. त्यामी ती संत तुलसीदास म्हणटा ती, हे जी पाखरं येता ती आमकां पावलो पावली जान मेळटा ती. तुलसीदास सांगल म्हणणे कले सगळ्यात परमेश्वर असं. तुलसी कहे इस संसार में सबसे मिलिए दाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाय. सगळ्यात तो देव असता जाल्यार कोणाल हात प्रगट जाला आमकां कळना, पण आमी सत्व आसतना सगळ्यात बरेपण जर पळयलें आनी डोळस राबून तरी एकदम एक लिंक लागता, ताजी कल म्हणटा इग्नायट जाता, वेवलेन्स जुळटा ती. आणि गुरू आणि शिष्य जेन्ना एकडे येतात, नरेंद्रनाथ आणि स्वामीजी आमगेले कोणा हे रामकृष्ण परमहंस, ते अजिबात शिकनी आणि हा कॉन्व्हेंटान शिकिल चल्लो यंग. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर म्हणटल तसं चल्लं. देवूच ना, कोल्ल्या वेल्यान तूं देव अस म्हणटा, दाखय तरी असं जाल्यार म्हाका दाखय. तूं दाखोवचें शकतवे जाल्यार एक प्रश्न आसता प्रत्येकल्याक, तूं देव पळयला? ना रे हांव पळय पण अमक्यान अमक्यान पळयला. ते कोण पळयला? ताल्ल्या वचून ताका विचारलें, तूं देव पळयला? ना हांवें पळय न्ही. शेवटी कोण कितें सांगलें, थंय एक पीस असो राबता दक्षिणा हातूं दक्षिणेश्वर बेलूर मठ आसा थंय वचून ताका मेळ, ताणें देव पळयला असो दिसता म्हणून. अशें थंय वचून ताका विचारलें, पळय तो पीस असो तो हासच्या लागलो, तूं देव पळयला? वय पळयला. कशी दिसता? आतां तूं बशील दिसता न्ही, तशी म्हाका देव सुद्दां प्रत्यक्ष दिसता आणि तू काय हांव दाखोवचें शकता. इतलें कॉन्फिडंटली सांगलें की सबसे मिलिये धाय, आदराने सत्य सोदूक अति आदरान वचका. म्हळ्यार तो कोणागेर अशी हें करतलो नाशिल्लो पयलें नरेंद्रनाथ, कोणाचेर विश्वास नाशिल्लो ताका, पण इतलें हें करून तरी तांकां मस्त सतायलें ताणें. हें केल्ल्या वयल्यान तें केल्ल्या वयल्यान शेवटी हें चेडूं आयकना म्हणना पळय, ताणें नुस्तें ताका स्पर्श केलो त्या चेड्याक आनी तो अगदी पुरें विसरून गेलो. ही वेंट इन टू ट्रान्स आनी ताका प्रत्यक्ष कळ्ळें की देव म्हळ्यार कल्लें. ताबडतोब ताका अनुभव आयलो. पण हांणी म्हळें ना, हे तुगेलो चाव ह्यो आसा त्यो हांव दवरून घेता, तुका दिना. कळ्ळें मागीर तूं कार्य मस्त करचें सो, नाल्यार अशीच तूं तावळी आमगेले दासबोदांत आसा न्ही, बद्ध आनी मुक्त म्हणून, मुक्त जालें की मोरमचें पंगुशें बसवें ना, कार्य करचेंच न्ही तुका. तेमी ती सगळें कार्य आपण करून घेतलो अशी. तर तशी जर डोळसपणाने सत्य सोदून वचुल्यार भ्रमे भ्रांती अज्ञान हे सर्व मोडे. आमगेलें जें अज्ञान आसा न्ही, ह्या जगात सत्य कसकसलेस की अत्यादरपूर्वक सतवचें पळयत पळयता कल जाता असत्य माय आसा न्ही, माय ही असत्य आसा जाल्यार तीक परमेश्वरी गुणय दिल्यात परमेश्वरान, ताजें टरफल अचानक उडून वता सत्य पळयतना. अरे हेंच आयलें, होच देव. आनी देव जोडटा आमकां, देव प्रत्यक्ष जाता आमगेल्या मुखारी. आनी तो देव प्रत्यक्ष जाल भितरी भ्रम भ्रांती आनी अज्ञान हाजो अंधार खंयचे खंय धांवन वता. सूर्य उदेल की काळोख ना जाता, काळोखा सांगता लागना. आतां सूर्य आयला आमगेलो, ते मिनिस्टर येता ती म्हणून ट्रॅफिक जॅम करून दवरतात न्ही, मिनिस्टर केन्ना येवंच आसता, 4 तास पयलीं धरून सगळे कडेन ट्रॅफिक जॅम. आनी कलकी म्हणटात तशी नाका आनी हें तें करून पोलीस ठायी ठायी पोलीस पयशे उकळयता ती अशी आनी राबता ती. त्या मिनिस्टराक हें तितलें म्हत्व. हें तशी न्ही, हो देव येता तें कळना अचानक मुखारेन उबरता. जशी श्रीरामाने दर्शन दिलें सगुण रुपान तूं समर्थांक. ते मस्त रडले 12 वर्स आपणे इतले कश्ट काडले, सगळ्यांनी म्हाका कितलो त्रास दिलो. तांणी मस्त सांगलें पाप तांकां हें जालेलें म्हळ्यार तांकां अनुदिन अनुतापे तापलो रामराया, परमदिन दयाळा नीरसी मोहमाया, अचपळ मन माझे नावरे आवरिता, तुझ विण सीन होतो दावरे दावा.
अरे भजन रहित रामा सर्व ही जन्म गेला, स्वजन जनधनाचा व्यर्थ म्या स्वार्थ केला. रघुपती मती माझी आपुलीशी करावी, सकळ त्यजुनी भावे कास तुझी धरावी. कंडेरी तर म्हणता हा इथलं सुख सुख म्हणत आहे, दुःख टाकून आले. हा सगळे नमुन्याच कष्ट कळले देवा. हा झाल्यारी मग कल्ले मेंढी ना अरत्र ना परत्र, मग अवसूचेरी इतले प्रीतशिली समर्थ म्हणतात रडताना. आता 12 वर्ष झाली लोकांनी म्हाका भिक्ष दिवची रिफ्यूज केली की हो उदका उडयता म्हणून. उदकांत आपण माटले खावती म्हणून थोडो भाग तांकां दितालो त्यावेळी, आणि ते वल्ले जायना पण ते खावच्याक समजता म्हणून अळणी जाता म्हळ्यार खंयच्याचे मोह जायना ताजे खातीर जिब्बेचेर कंट्रोल येवचे खातीर आपण तशें खातालो. जाल्यार तांकां दिसलें आपण उदकांत उडयता म्हणून सांगून अरे हो कल्ले माजोर असो ताका कोणें भिक्ष दिवनाका ती म्हणून कितले दिवस उपवास काडले. मगल घार कल कमी आशिल्ले देवा श्रीरामा, मगले रामाल वारीची आवस आशिल्ली तिक्क हांव सोडून आयलो, आनी आतां तुवें दर्शन दिना. आतां हांव जर परत वचुलो आवस म्हाका विचारतलो नवें, तूं कल खातीर घर सोडून वचुलेलो रे नारोबा. नारोब म्हणटा ती नारोबा, तूं कल खातीर घर सोडून वचुलेलो. रामान दर्शन दिल्लें तरी हांव कल्ले सांगू तुगल ब्रीद कलेस ब्रीदा तोड रस तुगल पायन तू पतित पावन नाम ऐकुनी आलो मी दारा, पतित पावन न होसी म्हणून जातो मागारा. हे सांगू हे ना जाल्यार म्हाका दी दर्शन दी आता म्हणना पण पाप कल करची कळना म्हणून रडता रडता आणि शांतपणान नंतर राबलो. रोड रोड थकलो आणि राबलो जेन्ना तावळ हगूर श्रीरामान खांद्याक स्पर्श केलो. दोळ उघड परा म्हणून उघड करे. हा मेघश्याम हा लावण्य रूपी, हा सदा धीर गंभीर पूर्ण प्रतापी. तो कशें आशिल्लो मेघश्यामू. भोग म्हणटस घनश्याम हा राम लावण्य रूपी, महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी, करी संकटी सेवकाचा कुडावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. 1 वर्ष 2 वर्ष कशी साधन केली, आणि आम्ही साधन करनासन आमकां फुकट बसशील कडे कले जाय म्हळ्यार कोण दितले ना बा. साधन करका आणि ताज्यानेची आणि विश्वास दवरका, पण पहिले विश्वास दवरचे पहिले कस लावन साच कल्लेस सत्य कल्लेस खर गुरु कोण हे सोदून काडका. आणि एक फन पटले, ट्यूब पेटली, वेवलेंस जुळले, अनुभव आयलो तुमकां की कड्डेर मागीर त्या गुरुंगल कास सोडच्याक ना. आणि तांणी सांगील ती साधन करची म्हळ्यार पळयत पळयता तुमी देवत्वच पावता ती. भ्रम भ्रांती अज्ञान सगळं मोड वता अशी ते सांगता ती. जय जय रघुवीर समर्थ. हा श्लोक म्हणटा जगी पाहता साच ते काय आहे, अति आदरे सत्य शोधून पाहे, पुढे पाहता पाहता देव जोडे, भ्रमे भ्रांती अज्ञान हे सर्व मोडे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता दासबोधादिकांनी आमची जाल्यारी आम्ही 7व दशक आणि 6व समास तांकां तुकल्लें बद्ध मुक्त निरूपण. बद्ध मुक्त समर्थ म्हणटात हें दोन्ही असारची, हें दोन्ही मिथ्यच. इत्या म्हळ्यार हें देह बुद्धीन जावन आयल्या. एक्चुली जेन्ना आत्मज्ञान जाता तो अनुभव मन आसना थंय, तेमी ती थंय शब्द आसना, ती शब्दान वर्णन करूं जायना, पण तो कायमचो अनुभव आसता आमकां इल्लो. कशी तरी एक फन ब्रह्मानुभव आयलो की मागीर मागशी फिरच्या जायना म्हळ्यार तो कायम उरता. उदाहरणार्थ आमच्या शरिरान बदल जालो. हांव सान आसतना कशी आशिल्ली आतां व्हड जायना पण कशी जाली, त्या शरिरान आतां म्हणटा जाल्यार पयले बारी म्हाका देह जावंका म्हळ्यार जायना, जाल्यार मनाने हांव सान जावन ताजो उगडास करता करताची चगळटा ते उगडास केलेलो आमी एन्जॉय करूं शकता. ती गाबुळ्ळे चिंच न्ही ते गळोन आमी कशी मागशी ते चिंचे गोळे आमगे तालमकी वाडीन थंय सुकोवच्या दवरताली, ते आमी हगूर एखाद गोळ थोडी चिंच लाट्टाली आणि वांटून घेवन खाताली.
कळनाशिल्लें त्या वेळार ही चोरी म्हूण सुद्दां कळनाशिल्लें. म्हळ्यार इतलें निरागस आशिल्लें. आनी कसली रूच येताली. पापड वे पापडा गुळयो खावच्यो, तातूंत तेल घाली पीठ घाली करून खावचें. तर तशी पापड लाटून दिलेले चार्ज. म्हळ्यार असलें जें सानपण आसा ताजें उगडास करूं जाता. जाल्यार आत्तां आमकां तशी करूं जाता वे देहान करूं जायना. तशी आत्मानुभव जेन्ना येता तो कायमचो येता. आनी तावळी हांव देह न्हय हें कायमचें ट्रेनींग मेळटा. म्हळ्यार तो भावची देह भाव वता पूर्ण. हां, आनी तेमीत कल जाता की साधनेन मन शुद्ध करून जो आत्मज्ञान मेळो न्हू मन स्वता शिवमय जाता. तरी ताका दृश्य ताकाय दिसता आसता तो व्यवहार सगळं करता जाल्यार आनी ताका संवसारांत खंय खड्डे आसत हें सगळं गोत आसता. तेमी तो बाकीच्यांक गायडय करूं शकता, गायड करूं शकता. आनी आनंदाचे मस्तीन तूं शांतीन तूं एकांतान तो एन्जॉय करता आसता. जाल्यार बाकीचे लोक आत्म हे आत्माचे आसत सगळे, ते देवस्वरूपाचे आसत ती. तरी पाप हां बुडते हे जन न देखवे डोळा म्हणटालो संत तुकाराम. तशी तांकां अखंड कणव बाकीच्या लोकां बद्दल दया प्रेम उत्साह आनी प्रयत्नपूर्वक देहभानाचेर येतात. ते देहभाव तरी गेल्लेलो आसता पण आत्मानंदान तल्लीन आसतना कोणेय तांकां विचारचे आयले तर तितले पुरते ते देहभानाचेर येतात. आनी थोडे लोक तरी पळोवन तांकां इतलें वायट दिसता की आपणाक सर्वस्व उमटून सर्वस्व दिवन तांकां आत्मानुभव यावो म्हणून प्रयत्न करतात असल्यांक. हां, आनी तांगेल प्रारब्ध सुद्दां आपण भोगता ती मस्त पंथा विना तक्रार भोगता ती. आवश्यक व्यवहारापुरते व्यवहार रिपूय वापरता ती, वेळेक कोपता ती. पण सगळं प्रमाणांत आसता. कोप आसता, संताप आसना तांकां. हां, ते द्रव्यार्जनय करता ती. हे सांबाळका म्हळ्यार कबीर कपडे विकतालो, कोण गाद्दे कसताले, कोण आनीकल करताले, अशी नामा शिंपी आशिल्लो, टेलरींग करतालो, ते सगळं करता ती. पण तांकां हाव आसना. म्हळ्यार पयशे गडगंज करचे खातीर आसना, व्यवहारापुरते संवसार चलोवचे पुरते करचे. आनी तसले वेळार तांगेल ती साधना कशी करता ती हें आसता. ताजे पयलें आमी हें पळया की हांगा आयचो समास कल म्हणटा बद्ध आनी मुक्त. हांतू मीपणा पासून सुटला तोच एक मुक्त झाला. मुका अथवा बोलिला तरी तो मुक्त. कळवें? मीपण मुख्य, कोणा मीपण ना तो मुक्त जालो. मीपणाची ना म्हणना पडे हे मन सुद्दां मी ही वे माया, मी ही फट्टी मी हो, खरो मी आत्मा. हां, तर आत्म्याच बोध जायना पडे कळता हो कोण की तोतया आयला. तोतया म्हळ्यार कळ्ळें उपट सुंबा. हां, मीपण ते मीपण ताका तुंटले एक पंथा की तो मुक्त जालो. कड्डेरी तो स्वताक मुक्त किंवा बद्ध कल्ले म्हणना, म्हणची गरज ना ताका. कळ्ळें? जयास बांधावे ते वाव कोणाक बांधून घालका अशी कळे नाची. तो एक रूप जावन गेलो ते आत्म्या हांतू अनुभवांतू परब्रह्मांत एक जालो तो. हां, तेथे कैचा मुक्त भाव पाहो जाता सकळ वाव गुण वार्ता श्रीराम. आता श्लोक आशिल्लो बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम. म्हळ्यार बद्ध आणि मुक्त हे वर्णन गुणांचे परिसरात त्रिगुण असत न्ही तो पर्यंत बद्ध मुक्त हे सगळे शब्द येतात. आत्मवस्तूची दृष्टीने हाची कले शब्दांची अगत्य नाची. हे खरी नाही ती शब्द. माया हीच माया गुणांक परचवता, गुणांक उत्पन्न करता. गुणमाय म्हणतात तिका. मूळ माया गुणमाय येता. गुणमायेंतानू सगळे त्रिगुण येतात. त्रिगुणांताने ब्रह्मा विष्णू महेश येतात. तांगेल बायल येतात ती काम करून दिवच्याक किंवा मायाची. तरी ही माया काही खरी नाही. हां, तेमी ती हो त्रिगुणांच व्यवहार सुद्दां फट्टीची. आत्मस्वरूपाक अशी बंधन ना तशी बंधनांतान मुक्त जावचें अशीच ना. कोणा बांधूनच घालनी. म्हाका पण उंटागल काणी सांगिल्ली. त्या उंटाक अशी दोरी नाशिल्लीची तरी तान्ने कल केले ते उंटवाल्याने तागेल माहुताने ताका कोण झाडाले उबरं काडले आनी दोरी सोडेल वारी केली आनी तागेल भोवती अशी गळ्या भोवती बांदून झाडाक प्रदक्षिण घाली आनी ताका बांदील वारी. तर तागेल कल्पनेने
की तुका बांधून घाल्या ताका अशी कल्पना करून दिली शेवटी तो पशु जाल्यार आमी मनुष्य जावन आमी तेंच करता आसत आमी फ्रीच आसत आमी मुक्तच आसत पण आमी बद्ध सती म्हळ्यार कल्पनेंतल्यान आमी बांधून घेतल्या तशें जालें तेमी एक फंत मुक्त जाले की बद्धय ना मुक्तय ना आस तें आस अशी तत्वज्ञाता परमशुद्ध तयासी नाही मुक्त बद्ध हा विनोद माया गुणे हे सगळे कशी जाता माया गुणामिती जाता जेथे नामरूप हे सारे नामरूप हे सरे नामरूप कल्ले वर ना थंय हां पयर ते हें सांगिल्लें कलें निर्गुणाचा छंद धरिला जो आवडी तो सांगता नामरूप कल्ले वर न्हीच थंय आवडी कल करचें निर्गुणाचा छंद धरिला जो आवडी तेने केले देशोधडी आपण यासी माय बापा निर्गुणाचा छंद तशी निर्गुणात छंद लागले आवडीने आम्हीची साच कले सोदून काडका द्रुती धैर्यवान जावन आम्ही धैर्य म्हळ्यार अशी धैर्य न्ही निश्चयात्मक बुद्धी ती आमकां गायड करता मुखार वच म्हण आनी आमकां शेवटी मी पण गेले तावळे नामरूप खंय व्हरलें हांवची ना म्हाका नांव कल दिवचें खले नाची नांव कलें कै म्हळ्यार खलें कैलासवासी तो कैलासांत वचूला की नरकां वचूला म्हण कोणाक कळटा जाल्यार कोणें गेलें की ताका कै लायता ती लेट म्हळ्यार ते थंय लेट वचूल की हांगच्यान लेट वचूल की कल म्हण कळना लेट कल खातीर लायतात म्हूण म्हाका अजुनी प्रश्न आसा तो म्हाका इंग्लीश तितलें बरें ना म्हणा कोणाक कळ्ळें सांगात म्हाका जेथे नामरूप हे सरे तेथे मुक्तपण कैचे उरे नामरूप असना तर कोणाक मुक्त केले आणि कोणाक बांधून घाल्या मुक्त बद्ध हे विसरलेपणाचे एक अल्झायमर्स रोग कोणा जाता न्ही ताका म्हाका अल्झायमर्स रोग जाला म्हणून सुद्दां कळना ताका खरें कळना ताका भूक लागिल्ली कळना हें जाल्यार कळना हांव विसरता हें तो विसरता ताका कळना लोकांक कळटा की हो विसरता म्हणून तर ज्याक कळटा की आपण विसरता असं ताका अल्झायमर्स जायनी कळना ताका गोत्तस आपण विसरता म्हणून हां तशी हांव बद्ध असं हांव मुक्त असं अशी जो म्हणटा हां ताका अजुनी आत्मज्ञान जायनी ते सगळें विसरनी तो तर तागल कर की एंटिटी मी पण दवर नासतो म्हणून तरी आत्मज्ञान जायना पण नामरूप वरना कोणाक बद्ध म्हणचे कोणाक मुक्त म्हणचे बद्ध मुक्त जाला कोण तो तरी नव्हे की आपण बदक जाणावे मी पण धरत्यास बाधिक म्हळ्यार हें हांवची हें म्हणून बांधून जो घेता न्ही हां खऱ्या मी गल ज्ञान जायना पळय ज्ञानी म्हणटा की जो कोणी बद्ध आशिल्लो तो मुक्त जालो जो कोणी बद्ध आशिल्लो कोणें उरबा हां पण तो हांव न्हय तो कोणी उरो जाल्यार हांव मात्र तो खात्रीन न्हय कळ्ळें म्हळ्यार मी पण खरें म्हळ्यार मगल बंधनाक कारण होय की न्ही तर हांव मी पण धरता कोण मी पण धरून येवन बसता की ताका सगळें बांदता ताका बद्धपण बांदता ताका मोक्षय बांदता मुक्तताय बांदता सगळें हांव मोक्षांत आस हांव बद्ध आस म्हाका आत्मज्ञान जालें हें सगळी कल्पना ताका बांदता ती बांदतात म्हळ्यार कळ्ळें बंधनांत घालता ती धरत्यास बादी हे विचार जे धरून घेवन बसला की त्या धरून घेतल्याक हे बांदता ती बदक जाणावे मीपणांतन हे सगळें येता एवम हा अवघा भ्रम अहंतेचा झाला श्रम मायातीत जो विश्राम सेविला नाही म्हळ्यार मायातीत जो असं परमेश्वरू हां तागल सेव करनी तेमी हांगा सेवेच महत्व असं दास्य भक्ती हाजे भयंकर महत्व असं हांगा कळ्ळें तर मायेच पेल्ल्याने जे समाधान रूप ब्रह्म असं समाधान असं ताजो अनुभव यानातील मिती आमकां मस्त श्रम भोगका लागता ती असो बद्धता आणि मुक्तता आली कल्पनेच्या माथा ते कल्पना तरी तत्वता साच आहे साच असवे ती कल्पना ती कल्पना म्हणून हे मृगजळ माया नाथिले आभाळ म्हळ्यार खंय आभाळ म्हळ्यार ढग बीग नातिल्ले तसले आकाश तशी ही माया स्वप्न मिथ्या तत्काळ जागृतीशी होय हां
केन्ना कळटा आमी जागृत जाल जागी जाल निदान न्हू की कळटा हें स्वप्न आशिल्लें जाल्यार हें आमगेलें जें जीवन चल्लें जागृतीन तुलें तें कशें आसा मस्त व्हड स्वप्न आसा सबंद आमी मरसर हें स्वप्नच पळयत आसत जागृतीन तूं जाल्यार एक दिवस देह दवरलो की आमकां कळटा ब्लँक पेपर कल्लें करूं जायना सगळीं जाणां दिसता आसतात पण कल्लें करूं जायना तांकां आमी दिसना ती आमकां ती दिसल्यार दिसता ती नाल्यार ना पण आमी परत वचूं जायना हां तशें त्या जागृतीन ती येना पळय कळटा हें सगळं फट्टी आशिल्लें स्वप्न मिथ्या तत्काळ जागृती से होय स्वप्नी बद्ध मुक्त झाला तो जागृती से नाही आला कळ्ळें स्वप्नात जो कोण बद्ध असो हा मुक्त असो म्हणून बरळटा निदान तूं तो जागी जायनी तर कोण जागी जालो खंयचा कोण काय जाला काही कळेना तो म्हणटा कोण हो बद्ध आशिल्लो कोण हें आशिल्लें कसलें स्वप्न ताका तें लक्षांत सुद्दां व्हरना नंतर अशें एक कडेन जाल्लेलें म्हळ्यार एक कडेन गेले प्रेम विवाह जावंचो आशिल्लो आनी ताका म्हाका शेखन सांगिल्ली ती काणी म्हळ्यार सत्य कथा ती तो फॉरेनांत वचलो थोडे वर्सां खातीर आनी हांगा ही एक्सिडेंटान गेल्ली पाप तो धांवन आयलो मेळूक ती वळवळटाली खंय तागेलें नांव घेवन 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 वळवळटाली आनी अखेरी तिगेलो जीव उडलो ती वचुली पळयल्यार हाक भयंकर वायट दिशिल्लें पेट्टाक तान कलकल कलकल ते प्लॅनचेट लाई हें लाई कोण कोण ते रिग्रेशन आमी करता ती त्या आत्म्याक आपोवन हाडयलें आनी म्हणलें की कशेंच तूं अशें कशें जालें म्हाका भोव वायट दिसता कलकोर हांव तुगेलो उपयोग येनी तर तिणें एका प्रश्न विचारलो की तूं कोण अयो हांव कोण म्हणून विचारता हां हांव तुगेलें प्रियकर हांव तुगेलें हें पार्टनर जावंच आशिल्लें नवें लायफ पार्टनर हां आनी अशें जाल्लें तर ती म्हणटा तूं म्हगेलो खंयच्या जन्मांतलो पार्टनर जावंचो आशिल्लो त्या वेळार इट वॉज हीज टर्निंग पॉयंट ताका त्या वेळार कळलें की हें सगळें मिथ्य अशें नशीब ताणें देह दवरचे पयलें ताका आत्मज्ञान जालें की हें सगळें मिथ्य आसा म्हळ्यार तिणें एक बरें काम केलें की ताका हें कळयलें की हें मिथ्य आसा म्हणून आनी ताका पयलें जागृती काडलो स्वप्नी बद्ध मुक्त जाला तो जागृतीच नाही आला स्वप्नच पळयत आसा हांव बद्ध हांव मुक्त तो अजुनी जागी जायनी खंयचा कोण काय जाला काही कळेना म्हणून मुक्त विश्वजन जयास जाले आत्मज्ञान शुद्ध ज्ञाने मुक्तपण समूळ वाव शुद्ध ज्ञान जाल्ल्यार कोणें मुक्त ना आनी कोणें बद्ध ना जें आस तें आस संचले सर्व ठिकाणी संचले म्हळ्यार कळ्ळें सगळे कडेन भरून भरल्या आनी आनंद बद्ध मुक्त हा संदेहो धरी कल्पनेचा देहो कल्पने मिती देह भावा मिती आमगे देह हिव एक माय आसा आनी तांत आमगेलें मन आसा मन हिव एक माय आनी मनान तूं कल्पना येता ती त्या कल्पनेने आमकां आपण बद्ध की आपण मुक्त जावंचे जाल्यार कलकोर येद हे सगळे विचार येतात साधू सदा निसंदेहो देहातीत वस्तू तो देहांत नाची देह हांव न्हयच म्हणटा तरीके तो साधन करता तर ताका हें येवं नये म्हणून कल्ल आयडिया समर्थान सांगली गोतस की ताणें सांगलें साधन करता वचें आनी मनांत केन्ना धारण कल करची की मगल देह साधन करतस पूण हांव म्हळ्यार देह न्हय साधन सोडची ना बाकीच्या हेल्प करचे सोडची ना पण इट शूड बी सो स्पॉन्टेनियस आता असो हे पुढती पुढे राहावे कोणे रीती तेची निरूपण श्रोती सावध परिसावे कळलं आता हांगा हो समास पूर्ण जातस इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे बद्ध मुक्त निरूपण नाम समास श्रेष्ठ सहावो श्रीराम हांगा हो समास तरी समर्थ हांगेल इतली तांगेल कळकळ आसा आमकां सगळें मेळका म्हणून तांणी ताजे खातीर मना श्लोक बरयले ताका समजायशी आनी कसले तांणी केल्ले पाप तांकां आतां हांतू सात्व समास साधन प्रतिष्ठा सात्व समास जो आसा साधन प्रतिष्ठा म्हणून परब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म मस्त पण सांगलें समर्थांनी ताका रंग ना रूप ना ताका आकार ना दोळ्यांक तें दिसना मनाक तें कळना समजना असले परिस्थितीन तुमी जर म्हळें ब्रह्मा चिंतन कर कशें करचें बा ही एक समस्या हो रास्त प्रश्न आसा श्रोत्याक आयिल्लो हो खरो प्रश्न आसा ही समस्या आसा आमच्यासल्यांक गेली सगळ्यांक गेली
की जे दिसनाची ताजी चिंतन कशें करचें. हें न्हय तें न्हय म्हणटा नकारात्मक चिंतक जाल्यार अहम निर्विकारो हें विभूर व्याप्त सर्वेंद्रियाणां हें हाजें चिंतन करूंक सुद्दां हें न्हय तें न्हय जाल्यार प्रत्यक्ष ताजें ब्रह्म चिंतन करूंक एक मनाची अवस्था लागता. मन जेन्ना गडुळलेलें आसता तें ताज्यान चिंतन जायना. तांकां फक्त चिंत मात्र भायर येता ती चिंतन जायना. चिंतन जाल्यार मोक्ष मेळटा आनी चिंत लागल्यार चितेर वचपाक लागता. एकच अनुस्वाराचो फरक. जे निशब्द आसा ताजें चिंतन करूं गेल्यार आमी चिंतन करूं गेल्यार तर तें प्रगट जातना कशें जाता. शब्दांनी प्रगट जाता. मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानि नाम हें म्हणटलें कल्लें ते पुरे शब्द. न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. जाल्यार हें खरें न्ही. हे शब्द म्हळ्यार माया. जाल्यार माध्यम आमकां कलेपणी लागता चिंतन करूंक. म्हण खातीर असले स्तोत्रांचो अर्थ लक्षांत घेवन गुरूंचेर विश्वास दवरून गुरूंनी सांगल्या म्हणून हें खरें आसतलें. आमी ब्रह्म पळय न्ही पण गुरूंनी पळयल्या आनी गुरूंनी ताजें वर्णन अशीं केल्या म्हणून ताजें चिंतन जर आमी करता बसलीं तर एक वेळ अशें येता की सुरवंटाचें फुलपाखूय जाता. अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां. तशी आमकां हें ना आमी बद्ध न्हय मुक्त न्हय खलें न्हय. आमी निराकार रूप आमगेलें अशी जर करत रावलेली आनी सतत त्या कोशांत आमी शिरल्यार आनी गुरूंगेलें ध्यान तर गुरू भायल्यान आमकां श्रवण भक्ती घडयत आसता ती. न च श्रोत्र जिवे न च घ्राण नेत्रे. हें तुगेलें कान म्हळ्यार तूं न्हय हें म्हळ्यार तूं न्हय. तूं कोण. तत्वमसी. तत्वमसी तें तत्व जें आसा तें तूंचेंच बाळा तें तूंचेंच. तूं फुलपाखरू आसा. वाघाक बकरीले हांत कळपांत वाडिल्ले वाघाक दुसरे वाघान येवन सांगलें तूं वाघ आसा. तूं बॅं बॅं कोर नाका. डरकाळी फोडी सिंहाक सांगलें तूं हाजो राय आसा. तशी तूं स्वता परमेश्वर आसा. हें कोण सांगलें. गुरूंनी सांगलें. तर त्या वेळार ते भ्रमर कीटक न्याय म्हणटा ती तशी त्या भ्रमर कीटक न्यायांतूं तें शेवटी ताका पाक्क फुट्टा ती ते सुरवंटाक पाक्क फुट्टा ती आनी तें कोश पिंदून गोमटें फुलपाखू जावन भायर येता आनंदान. तशी आमगेल मनाच्या हातान सुद्दां मन उन्मन जाता म्हळ्यार फुट्टा आनी कोण जन्मा येता. इतले काळ रात्रीची इतले आमी वेदना अनुभवल्यो त्या वेदनांतून एक आनंदात चेरडू जन्मा येता. आनंद लोके मंगलालोके विराजो सत्य सुंदर. ते सत्य सुंदर आनंद लोकांत आमी वचून पावता ती तावळी ताजे आशेनपुणी आमी धृती घेवन मुखार मुखार वचका न्हय. स्वामीजी तेंच सांगता ती सोड नाका ती साधन सोड नाका ती सतत विश्वास दवरा ती. जे कोणी पळयल्या तांणी सांगलें तुमकां तर जे आत्मज्ञानी आसा ती त्या गुरूंनी तुमकां जर सांगलें तुमी स्वता वचनी ती जशी शेर्प लागता हिमालयार वतना ताका थंयची सगळी गोत्त आसता तो सांगात आमगेले येता तशी गुरू आमगेले सांगात येयल्या ती तांचेर विश्वास दवरून चिंतन करा ती. चिंतन शब्दांतान करा ती. चिंतन स्तोत्र म्हणून करा ती. ताजो अर्थ पालना दुरितच्छेदात कामितार्थ प्रपूरणात. तशी पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन मूर्ध्नी पूजये. मात्यार दोन पेक्षा मात्यांत दोन घे ती. मात्यार ही नाही पादुका. स्वामी सांगता ती मात्यांत दोन घे त्यो म्हळ्यार अनायासेन मरणम. ते अमृत वृष्टी जात न्ही त्या पादुकांतान अमृत वृष्टी जाता आमचेर आनी मन शांत जाता स्थिरीकूल स्थिरीकूल. तरी हांगा तांणी हें दिल्या की मनुश्यागल अहंकार हांगा तांणी सांगल्या द्वैत निर्माण जाता म्हूण चिंतन करचेंच नावें. निशब्द सता चिंतन करूं गेलें की शब्द प्रगट जातात.
शब्द म्हळ्यार कळ्ळें द्वैत, हय की न्ही. शब्द म्हळ्यार माया, द्वैत. आनी भंय कल दिसता अरे आमी उपाय करूं वचुली आमकां हें मेळका म्हणून ब्रह्मतत्व, तरी अपाय जात की कल्लें म्हणून. अद्वैताचें ध्यान करूं बसलें की ध्यानाच अभिमानाची निर्माण जाता. पयलें हांव ध्यान करूं बसलां हाच अहंकार, आनी त्या अहंकारान कल जाता ध्यान करतलो ध्याता, हांव कल्लें ध्यान करतस तो, आनी आमगेलें ध्यान ही त्रिपुटी निर्माण जाता. द्वैत निर्माण जाता म्हूण चिंतन करचेंच ना हांवें अशी ठरयल्यार ब्रह्म समजून येवचें ना, कळची कशी. तेमी ती कल्ल कोरका गुरून गेली संपूर्ण शरणागती. तांणी सांगिल्लें तशी वागचें, मनांतले विचार आनी साधन करचींची. ताचे खातीर पयलें मन स्थिरी करूं. हांगा पयलीं आमच्या स्वामीजींनी दत्तात्रेय हाजे दत्त जन्माचे दिवसाचे औचित्य साधून तांणी वासुदेवानंद सरस्वतींनी बरयल्लो एक हे स्तोत्र आमकां शिकयलें. अनुसूयात्रि संभूत दत्तात्रेय महामते सर्व देवाधिदेव त्वं मम चित्तम स्थिरीकुरु. मम चित्तम स्थिरीकुरु. मागणें कल्लें म्हाका चेडूं ना, चेडूं जावो ही मागणी न्ही. म्हळ्यार पयसो ना, म्हाका पयसो दी म्हळ्यार ही मागणी न्ही. तर कल्लें देवा मम चित्तम स्थिरीकुरु. ते वाऱ्या वारी घुंवता धांवता, दुस्तर माया ती तशी माया धांवता सगळे कडेन आनी आमकां घेवन म्हळ्यार ताजे आवर्तांत आमी शिरकता चक्रीवादळशें. तशी तें मन आत्ता होतं भुईवरी गेय गेय आबायात. अरे त्याला इंचू साप बरा, त्याला उतारे म्हणतर खंय. तर मायेचं विष चढल्यार ताका खंयचे उतारूच ना. शरणागत दीनार्थ तारका तारका अखिल कारक. शरणागत दीनार्थ ताका तारक आशिल्लो आनी अखिल कारक तो, अखिल ब्रह्मांडाच नायक, सर्व चालक देवत्व. तूं सगळ्या चालक आस, तूं देव. तर हांव काय देव न्ही जाल्यार म्हजें पुरतें इतलें काम करशी वे देवा. मम चित्तम स्थिरीकुरु. मम चित्तम स्थिरीकुरु. सर्व मंगल मांगल्य, सर्व आधिव्याधी भेषज. आधिव्याधी मनाचे रोग, शरीरा वेग रोग सगळ्याचे भेषज डॉक्टर तूं. सर्व मंगल मांगल्य, सर्व आधिव्याधी सगळं तुला असं. तेमी ती तूं कशें आस हे सर्व संकट हारीन त्वं. तूं कशें आस सर्व संकट हारीन त्वं. मम चित्तम स्थिरीकुरु. मम चित्तम स्थिरीकुरु. मम चित्तम स्थिरीकुरु. स्मर्तृगामी स्वभक्तानां तावळ म्हणलेल वारी तुगेल ब्रीद कल्लें. तुगेल ब्रीद है की तूं स्मर्तृगामी स्वभक्तानां स्मरण केल्ले भितरी तूं भक्तांक येवन मेळटा, भक्तांक मुखार प्रगट जाता. कामदो रिपुनाशन आनी रिपुनाशन करता सगळ्यांगेले काम भावनेंतल्यान आयिल्ले रिपू जे आसा त्या सगळ्याचो तूं नाश करतलोच आनी आमगेले मदतीक ते नाश करूंक. तेमी ती भुक्ती मुक्ती प्रदसहत्वम. तूं कशें आसा भुक्ती मुक्ती दितलो त्वं. जाल्यार सद्या म्हाका भुक्ती मुक्ती कल्ले कळना देवा. पयलीं कल काम करी. मम चित्तम स्थिरीकुरु. मम चित्तम स्थिरीकुरु. मम चित्तम स्थिरीकुरु. सर्व पाप क्षय कर. ताप दैन्य निवारण. सर्व पाप क्षय कर. सगळे पापांचं क्षय करतल तूं करह. ताप दैन्य निवारण. ताप दैन्य निवारण करतल. तापत्रय आध्यात्मिक ताप आणि खंयचे ताप सगळे असता ती. ताप म्हळ्यार थर्मामिटर लावन पळोवनचे ताप आसना ती. बाकीची तापा मी ती थर्मामिटर लावन पळोवन ताप येता. यो यह अभीष्टद प्रभू सहत्वम. तो अभीष्ट म्हळ्यार आमगेले हित करतलो. हित कोण दितलो? लॉंग टर्म कल्याण म्हणटात ताका. हित म्हळ्यार कल्लें कल्याण लॉंग टर्म. तो प्रभू सहत्वम. तूं तशें आस. मम चित्तम स्थिरीकुरु. मम चित्तम स्थिरीकुरु. यह एतत् प्रयतः श्लोक पंचकम प्रपठेत सुधी. सुधी म्हळ्यार ध्यान दिवन निश्चयात्मक धृती वापरून, निश्चयात्मक बुद्धी वापरून हांव अमुक करचें मगले इच्छा आसा, मगले एम तो आस जाल्यार मगल मन स्थिर ना. आतां चित्त म्हळ्यार खरें म्हळ्यार न्ही अंतःकरण चतुश्टयांत कल्लें आसता
की मन बुद्धी चित्त अहंकार अशी 4 गोष्टी चतुष्टय असतात. मन म्हळ्यार संकल्प विकल्पान भरलेले. मन बुद्धी बुद्धी हो मनात संकल्प विकल्प करना पडत आणि तू खंयची घेवचे हे निर्णय करतल ती बुद्धी निर्णयात्मक. चित्त म्हळ्यार ही अंतर्मन खरें म्हण. अंतर्मनात एक पंत तो भाव जावन बसलो की तो स्वभाव जाता. स्वतागत भाव भाव म्हळ्यार सटकन तो हालना कडेन. ताजी घट्टी जावन बसता शिरकून. जाल्यार हांगा ह्या हातून तांणी चित्त म्हूण वापरलें न्ही. आमगे सादे बहिर्मन जे आसा जे चंचल आसा तांचे खातीर हांगा चित्त म्हळ्यार सादो सोंपो कळटा. लोकल म्हणटा ती चित्तान तूं म्हाका मनाक लागलो गो म्हणटा ती. म्हाका अंतकरणा लागलें म्हणटा ती. अंतकरणा थंय कले म्हळ्यार लागले तरी ताजे कले करूं जायना ताजे हें जाता. जाल्यार हांगा कशी चित्त म्हळ्यार अस्थिर जायना खरें म्हळ्यार केलें. पण हांगा तांणी चित्त हो शब्द वापरला. स्वामीजी म्हणाले त्या मनाचे दृश्टीन वापरला. मन ह्या अर्थाने चित्त त्यांनी ती मग हांगा थंय धांवतल मनाक पयलीं स्थिर कर देवा. हे दत्तात्रेया तूं सगळे कडेन धांवता जाल्यार तूं स्थिर मन घेवन धांवता. कल्ले निंदा स्तुतीर कल्ले तुका लागना. लाभा लाभो जया जयो कसले तर तुजेर फरक पडना. तशी मम चित्त मगल मनान मात्र एक सादे एक जप माळ करतना ते कलीन सांगील खंय. कली हासलं खंय. कारण कलीक हांवें परिक्षिताने जिवंत सोडलो. तो म्हणाला हांव आतां कलियुग हांव येता म्हूण. आनी कली मिती कली मात्यार बशील मिती ताणें ते ऋषीक गळ्यांत की मेले सर्प घालो कडेन ताका शाप दिलो तर ऋषशृंगीने तुका 8 दिवसान तूं तक्षक मान घालतलो तुका म्हूण. कड्डेर पळयल्यार भायर वच्चे भितर कली वचून परत झाडार बसलो आनी हांसता खंय. मगल मिती तुका ती बुद्धी जाली बरोबर राव पाप फुकट वचूना. ताका कितलो कोप आयलो तर आत्तां हांव तुगल मृत्यू जालो की कलियूग येता. म्हाका देवान पेटयल्या हें युग स्टार्ट करूं का म्हूण. युब्बा तूं असलें म्हळ्यार सगळे कडेन घाण करून घालतलो तूं. सगळे प्रॉब्लेम्स घोटाळे जाता तुका पळय मान घालता म्हूण. ना ना म्हाका मार नाका म्हणाल कळ्ळें. कल्ल्याक आत्तां थाय हे सगळे द्वापार युग हें तें जालें. वर्सानुवर्स लोक जगताले. एवरेज लायफ सुद्दां केले 200 अशी. श्री कृष्णान देव दवरलो ही वॉज 125 इयर्स. कळ्ळें न्हय. आत्तां 125 म्हण की खंय हाता बोटार मसतल सुद्दां दिसना. एकलो कोण कितें पळयलो बावे तो व्यायाम करता खंय म्हळ्यार सबंद वेळ ताणें देहाक सांबाळच्यान तूं घाल्लो आसतलो. तशी तरी देह कितले वर्स जगता हाका महत्व ना. पण तांकां सांगलें अशी ते जगताले ते तप करताले न्ही त्रेतायुगान. तूं एका पांयार राबून आनी हाड मास पुराय सुकून गळ पडताले खंय. स्किन्न गळ पडतालें आनी कल्ले शेवटी तरी नुस्तें खावन जगताले ते लोक. तांकां खावचें ना पिवचें ना. तेमी कल्ले घेना ती ती स्किन्नांता न्हू तांकां नरिशमेंट मेळटालें. आनी शेवटी 10-10 हजार वर्स जगताले. आनी तरीकय तांकां मेळद परमेश्वरू म्हळें भरवस नाशिल्लें. आत्तां तशें न्ही. परमेश्वरान म्हाका वर दिला की तूं वच लोकांनी कसलोय विचार करनासतना निर्विचार जावन एक जप माळ तरी एक मनान एकाग्र जावन तुगेलें जर नाम घेतलें तरी हांव ताका पावतां. हांव ताका मुक्ती दितां म्हूण सांगलें. तेमी तर म्हाका सोड. हो मगल एक मस्त बरो गूण आसा. कलियुगांत आयुश्य लोकांक कमी जातलें मॅक्झिमम 100 वर्स जाल्यार त्या हातून कमी वयान सुद्दां नुस्तें नामस्मरण जाका खर्चूंक लागना. कसले उपाधी ना कसलेय ना. नुस्तें भाव आसल्यार जालें. त्या भावनेन तुमी जर नामस्मरण एकाग्र जावन घेशात एक जप माळ तरी तुमकां मुक्ती मेळटली. नित्य एक जप माळ जपल्यार म्हूण ताका सोडना पडे. परत तो खो 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 हासता खंय. कशी फसयलो म्हणलेली वरी तावळी ताका कोप आयलो परिक्षितीक. तांकां म्हळें म्हाका फसयलो तुवें फट्टी सांगता वे. ना 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 हांव फट्टी सांगना तरी म्हाका हासता कल्याक. तांकां सांगता ताका उत्तर लक्षांत दवरा ती मर्म आसता तातूंत की भंय हें आपणें सांगिल्लें खरेंच. एक जपमाळ तरी तुमी अगदी खऱ्या भावनेन मन एकाग्र जावन तुमी जर करशात ती तर तुमकां नित्य जर इतलें साधन केलें तर कितें मुक्ती मेळटा. तरी पण हांव आसा न्ही कली हांव पळयतां की तांगेल मनांत कसलेपण विचार यो अशी म्हळ्यार तांगेलें मन एकाग्र जायच ना.
स्थिर जायच ना, चित्त स्थिर जायच ना. तें आपण पळयता, आपण कली आपणाक वायट गुणे आसा तेमी ती नाल्यार सगळेच वतलशिल्ले पावतलशिल्ले वैकुंठान जाग ना. आं स्टॅम्पीड जातले नाल्यार थंय वैकुंठान तूं सगळे वैकुंठा पावले तेमी सगळे तशी वचनाशी कशें कॅर घेवचें तेमी देवान आपणाक शिकयल्या म्हण तेन्ना देवान दिलेलेंच काम तेमी आपण तें करता म्हण तावळी मम चित्तम स्थिरीकुरु. चित्त स्थिर जावचें हें मूळ. यह एतत् प्रयत श्लोक पंचकम प्रपठेत सुधी म्हळ्यार लक्ष दिवन प्रपठेत म्हळ्यार समज पठण उच्चारपूर्वक सम मन लावन ताजे अर्थ कळण हे श्लोक पंचक जे कोण स्थिर चित्त ताजे पठण करता की स्थिर चित्त स भवत भगवत कृपा पात्रम भविष्यति. स्थिर चित्त सह तो स्थिर चित्त जाता. स्थिरी कुरु म्हणून नुसतें म्हूण जायना तरी त्या कलीन म्हणवारी एकाग्र मनाने जर आम्ही अगदी भावयुक्त भक्ती भावाने हें जर म्हणशात त्या दत्तात्रेय म्हळ्यार तो कण भरलेलो आसा आनी तो सगळे कड फिरत आसा तो आमच्यान तसो आमचे भायर आसा हो स्मर्तृगामी स्वभक्तानाम आसा म्हणून दत्तात्रेयारीच प्रार्थना केल्या वासुदेवानंद सरस्वतीन हे तांगेलें आराध्य दैवत आशिल्लें तें दत्तात नरसिंह सरस्वती गेले शिष्य ते कोण वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी म्हणटा प्रापंचिक आशिल्ले ते कड्डे तांणी संन्यास घेतला जाल्यार तांणी इतले गोमटी स्तोत्र बरयल्यात ती की साधकांक भयंकर उपयोग जाता. तर हें पयलें स्टेज म्हळ्यार स्थिर चित्तम स्थिरीकुरु मम चित्तम स्थिरीकुरु. तरी हे आमी नित्यावळीक आमी म्हणुया आमी तीन अभंग हे तीन स्तोत्र केन्ना म्हणटात ते चवथे सुद्दां नित्य जप करू बसचे पयले हें जर मनांतल्या मनांत तूं जशी पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन मूर्नी पूजयेत तशी हाजे स्थिर करी चित्तम मम स्थिरीकुरु हें जर म्हणल्यार तरी तो भगवत कृपा पात्र जातलो आनी तागेल चित्त स्थिर जातलें. भगवत म्हळ्यार गुरु दत्तात्रेय गुरूंक गेले दय एक पात्र जातलो तो गुरूंगल अनुग्रह मेळटलो ताका आनी मुख्य म्हळ्यार आमगेले चंचल मना आमी मार खात आसत तेमीच आमी मुखारीच वचना ती आमगेले यात्रेन मुखारी वचना त्या दीस येतना पयरी सगळे टायर पंक्चर खंय आनी कलकले बापरे मशीन हें जावन पडलेले नाना विघ्न आयली तरीकय हें स्तोत्र आयकून आयिल्ली स्वाम्यांगेल कृपेने मम चित्तम स्थिरीकुरु कोणेय मनान खच न्ही ती बसात आमी कारल वचुलेली तो एक फायदो मस्त जालो म्हळ्यार मंडळी स्वाम्यांगेले आशिर्वाद मेळ्ळे आमगेल्या ह्या प्रकल्पाक आमी स्वाम्यांक स्वता सांगलें की अशें आमी करू घेतल्या हांवें एक श्रोती हांव तरी समर्थान सांगलें आपण करून घेता आनी हो ग्रंथ कोंकणी तूं विवेचन करचें ठरयल्या आनी ऑनलायन तांकां इतली खुशी जाली तांणी भोर आशिर्वाद दिले आमगेले भरपूर आशिर्वाद आसा आनी मस्त श्रोते मेळ्ळो ती तुमकां आनी तांकां म्हळ्यार सगळ्यांक अनन्वित लाभ जावो भरपूर अगणित लाभ जावो आनी सगळे जाण सम पावो ती हो तांगेलो आशिर्वाद स्वाम्यांगेलो हें सांगता म्हण दिसलें तेमी प्रवासान कितलोय त्रास जाले तरी हें फल आमी माग्ग नासतना आमकां मेळ्ळें नुस्तें कान्नार घालचे भितर कशी आशिर्वाद अशी येतात न्ही भितरच्यान येतात तांगेले आत्म्यांतल्यान येतात आत्मरूप आसा ते देह भानाचेर आसत देह भाव ना तांकां त्या मनान म्हणत मन मनांतल्यान येतात ते आशिर्वाद आनी तेमी ते फलद्रूप जातलेची इति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितम श्री दत्त स्तोत्रम संपूर्णम. तर हांनी तें वांटलें आनी ते ग्रुपारी घाल्ल्या हो श्लोक म्हाका दिसता आनंद यात्रा ग्रुपान तूं तो तुमी समज स्टडी करा ती ताजो अर्थूय बरयल्लो आसा तातूंत आनी ताजें चिंतन मनन आमी करया आनी हांगा आमी राबया आनी चित्त स्थिर करचे खातीर विचार कशी घालोवचे हें प्रॅक्टिकल तुमकां होमवर्क म्हूण दिलेलें कोणें ताजेर कलें दिशील बरयन दिसच न्ही म्हाका कशें करचें म्हूण जाल्यार चित्त स्थिर कशें करचें तें सगळें तांकां आमी पळोवया ताजें मस्त आमकां मस्त आयुध देवीगेल्या हातान त्रिशूल तर कलकल आसा आमगेले आमी हें म्हणटा ती अनुष्ठानाच्या हातूंत
आम्ही अनुष्ठानाच्यान म्हणतात नाही की त्रिशूल त्रिशूल नंतर टणत्कारू सगळें म्हळ्यार भाल सगळें घेवन देवी तूं आमगेलें रक्षण करी. तशी ते पयली त्रिशूल कशी करता, मम चित्तम स्थिरीकुर. आमकां ते त्रिशूल कशी वापरचें ती देवी शिकयतली मुखालपंतान. आनी हे गुरू आमकां शिकयतले सद्गुरू. आनी तूं ग्रंथान बसून ते आमी मुखालपंत घेवया तें. आनी साधन कशी करची हें हाच नांव आसा साधन प्रतिष्ठा निरूपण. प्रतिष्ठा मस्त लोक खंय चुकतात गो तसं. आपणाक आत्मज्ञान जाल्लें म्हण की आतां साधन केल्ल्यार लोकल म्हणटले अरे हो आत्मज्ञान आसा तरी साधन करता म्हण. पण साधन केन्ना सोडचेंच ना. जो साधन करना तो घसरलोची घसरलो तो परत मी पण आयल ताका. मी पण येवच्या शकता. मी पण येता ती माया येवन गच कने गळ पकडता गेलो. वाघ ते भायर बसला येवच्याक म्हाका तूं घालेल न्ही हांव हांगा बसला म्हणून. तशी जावच्या दिवची ना बा. साधना कायम दवरका, जन्मोजन्मी दवरका. देह सोडले तरी साधन सोडणे. आणि ही बेस्ट साधन म्हळ्यार नामाची. नामांतले भाव आम सांगात येता आनी आमकां तन व्हरता. बाकीच सगळें हांगा सोडका लागता जाल्यार नाम आमकां येता. नामांतले भाव येता आमकां. थंय देह आसना जाल्यार तो भाव आमकां तन व्हरता प्रत्येकान ताजे बॅलन्स. तरी आमी हांगात राबया मुखालपंता हो सातवो साधन प्रतिष्ठा निरूपण हें सूर करुया आमी. आनी ताजे खातीर आमगेले सगळे पसाय दान हें स्वाम्यांनी म्हणलेलें, स्वाम्यांगेले आशिर्वाद सगळें देवा दयन आसा. आमी फक्त कल करचें स स्मरण स्मर्तृगा आमी. ताजे खातीर स्मरण करता. स्मरण म्हळ्यार नुस्तें नांव घेवचें न्ही. नमशा 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 म्हण. नम शिवाय फास्ट 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 म्हणटा नमशा 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 नमशा. कल्ल म्हणटा ते आमगेलें आमकां कळना. तशी न्ही. ताजो अर्थ लक्षांत घेवन हे देवा म्हाका तुजे शिवाय कोणें ना रे. येवन म्हाका मगल तारण करी. म्हाका मुखार वच्चेस मगल मम चित्तम स्थिरीकुरु हें सांगता. आनी ताजे खातीर समर्थ म्हणटा ती कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. ह्या हाज खातीरची तळमळ होतची आहे. हे जन हाती धरी. हे श्री समर्थ देहांत ना त्यात विदेही अवस्थेंत ती. पण देहा भायर राबून सुद्दां ते आमकां ग्रंथान बसून मार्गदर्शन करता ती मात्र न्ही. हें गुरुतत्व सगळे कडेन एकची साकार जावन आमकां तरी इतले लॉटरी लागल्या की आमचे गेले कंपून आमी जन्म घेतला. ते आमी जन्म धरूनची आमकां गुरू मेळ्ळे. आनी ते कसले आत्मज्ञानी गुरू परंपरा आमचे म्हापशेच. तावळी तांकां आमकां दुख्ख पळोवच्या जायना. तावळ ते म्हणटा ती तळमळ होतची आहे. हे जन हाती धरी परमेश्वरा कल्याण करी. आमगेले आराध्य दैवत विंगड विंगड मूर्ती आसतल्यो. रामरायू भवानी शंकरू सगळे जण आमगेले हेची कले आराध्य दैवतची सगळे एकची. नाव मात्र विंगड जाल्यार तें तत्व राम तत्व. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी. कठीण त्यावरी कठीण झाले अरे बाप रे. हें कल म्हणटा ती आतां सगळे हांतू कोविद कोण कठीण घोटाळे चिक्की अशी तशी म्हळ्यार वाघ खाता असले जाले तर के स्वामीजी आमचे खातीर संपर्क दवरका. ते आमचले संपर्क दवरच्या पळयता ती. आमी तांतले दवरचे नाकवे संपर्क. आमी कशी दवरचो नामस्मरणान दवरचो, चिंतनान दवरचो, तांकां स्मरणान दवरचें. तांगेलें अनुसंधान सन्निधी म्हळ्यार शेवटी कडल्यान तांगेले लागीं वचून बसचें. उपास करचे उपास न्हय उपवास करचे. उपविशती तांगेले लागीं वचून मनान बसचें. अनुसंधान करचें. खंयचे उपाधी घेवची ना. श्रेयस म्हळ्यार श्रेयस, धृती म्हळ्यार धृती. निश्चयात्मक वय म्हाका मुखार वच्चेच स्वामीजी मदत करा ती.
तावळ ते भवान शंकरागल प्रार्थना करतात ती, रामरायाल प्रार्थना करतात ती. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी. दास म्हणे स्वामी म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी. आम्ही तशी वाट कळे आणि तुमगेल कृपेने मगल गुरुदेवाल कृपेने म्हाका सगळें मेळ्ळें रामराया. तशीच ह्या चेडवाक सगळें मेळ्ळो. ही एकच प्रार्थना तुका चरणान तू म्हणून आमगेल गुरु दये पोटी आमचे खातीर प्रार्थना करतात विनम्र जावन. तांकां कल्ले पडले तर आमी ताजो फायदो घेवंक आमी तशी वागका हें करका न्हय तें आमी करया आनी अगदी धृतीयुक्त धैर्याने करया मुखार वचया. मस्त संकट येतली, निग्रह आसता देवी गेलो मस्त संकट दिता ती, पण तांत पार केल की तिगल अनुग्रह मेळटा आनी तीच आमकां मुखार व्हरून पावयतली. तशी हांगा मिराब्या आनी हें विवेचन पुष्प ते दत्त गुरुगल चरणांत आमी अर्पण करया. आद्य गुरु ते तांतू सगळ्यांक स्वामीजी आयले, श्री समर्थ आयले, श्री रामराय आयले, पुरे जाण आयले. त्या परब्रह्माक आमी समर्पण करया आनी हें पुष्प विवेचन पुष्प आनी पांय पडटा. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.